संतोषान सोम्या मंदिरान सोमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर चवे वतल्या सोदेण्या पासत अर्गां भेटयता देनवाशी काळजान मेसूंक सच्चे नांव तुजें उपकार जालाय सोम्या आमचे दैवदार काकूत आमचेर वर्ती दाखयल्याय मोगान तुज्या एकांकां केल्याय संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सोदेण्या पासत अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां. एक घडी बरोबर बसया. मोगच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या सांजूद उता देव हाका समर्पण केल्या ह्या पूर्ण शेताक ह्या भक्तीपणाक आयिल्ल्या तुमकां सर्व भक्तिकांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज मिसाचें बलिदान प्रदान ह्या जाग जावन भेटोवंक आमचे संगी आसात. मनदी बाप रोशन डिकोना मंगळूर DSCचे YCS YSM संचालनाचे डिरेक्टर जावन आसात. आज आमी प्रत्येक जण युवा जनां खातीर मागतना ते युवा जनां खातीर वावर करतात. मिसाचें बलिदान भेटयतले आराधनाक असो सोलोन व्हरून आमचे खातीर विशेश तरान ते मागतले आमकां मागोवंक प्रेरण दितले. पद्रपाक स्वागत म्हणटा. तशेंच आमच्या सांगात आनी एक सोयरो पद्रप आसा किरण पिरगेचो पद्रपाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आजून मिसाच्या बलिदानाक ते सावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन मर्विन एलिझा क्रास्ता किन्नेगोळी, नायजेल एरन मोनीस किन्नेगोळी, नवीन मोनीस किन्नेगोळी, अनिल डिसोजा किन्नेगोळी, अशोक मोरसनी कुटा मुंबई, आशीष साल्डाना किरेम, लेन्से सेरावो निड्डोडी, जसिंता डिसोजा केल्मेट, रोशनी मतायस हिरगान, रिया मतायस हिरगान, रिप्सन डिसोजा कारकाळ, चार्ल्स कॅस्टलिनो आनी कुटाम पेर्नाल, कर्टन कॅस्टलिनो आनी कुटाम पेर्नाल, क्लिंटन कॅस्टलिनो आनी कुटाम पेर्नाल, जॉयल डिसोजा वेलंकणी वाडो, ग्रेसी डिसोजा आनी कुटाम किन्नेगोळी. तशेंच 40 आनी 7व्या लग्नाचो वार्षिकोत्सव आचरणेच्या संदर्भी अर्गां जावन लिल्ली आनी चार्ल्स मस्करेनास किन्नेगोळी, डॉमिनिक तावरो मुंबय, मोंती साल्डाना बेलमान. प्रत्येक ते वचत मागोवंक विचारलां. रॉकी कॅस्लिनो मुंबय, विनय आल्वारीस कुडूप. देवदीन तेरेजा मोंतोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता लीना डिसोजा बजाल. देवदीन नॉयल डिसोजाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता हिल्डा डिसोजा सुरतगाल. देवदीन लिझिक क्रिस्तीन पिंटोच्या आत्म्या बसत 23 वर्सांच्या उगडासा मीस भेटयता लिली रॉड्रिगस आनी कुटाम किन्नेगोळी. ह्या सर ते सवां खातीर आज आमी मागता आसतना आमची ते सवां आमची मागणी आमच्या पात्रोन संता मारिपात सोमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया. आनी विशेष तरान आज आमच्या फिरगजेंतल्या आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या युवा जनां खातीर तरणाट्यां खातीर मागया. सोमी तांकां आपडून दी, विशेष सक्तेन अभिशेक करून दी आनी तांचें जिवीत तांच्या कुटुंबा खातीर पवित्र सभे खातीर समाजा खातीर जियोंक दराळ आशिर्वादांनी ह्या युवा जनांक सोमी बरोवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोमयाचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या भोव बऱ्या दिसा सोमयाच्या पांयांतळी आमी पावल्या. विशेष करून सांजुदा मरिफात देवान आमची मागणी आयकून आमकां आदार दिल्ल्याक अर्गां दिवच्याक आनी सांगत आसा आमची विणवण्यो ते सावां ताचे मरिफात सोमयाच्या पांयांतळी समर्पण करच्याक. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सर्व आमच्या गरजां खातीर सोमया लागीं आमी मागया. तोच सोमी आमकां सांगात दिवन दी, सांजूद ताची मजत आमचेर वतून दी म्हणून सोमया लागीं आमचे मागणे आसा. ही मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवचे खातीर आमच्या पातकाचो उगडास आमी काडया. सोमया लागचें बक्षन आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गण्यांव सारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवन सदां सांबाळ मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदत्त सांजोदता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावडतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. अशा आख्या प्रतिमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सा पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाचे न्हू सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळीं वेगळीं तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोसळटलीं आनी मूळ तत्वां धगान कोडून वेतलीं. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसाव. देखून मोगाचे न्हू ह्या घडितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा. सोम्याची लांब सोंसणीकाय आमच्या बाचावेचो संदर्भ म्हूण लेखा. मोगाचे न्हू हें सकड तुमी पयलेंच जाणात. देखून तुमच्या दृढपणांतावन तुमी पडना जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी वांकडे वाटेक तुमकां परतीन अशें सत्राय घेया. त्या शिवाय आमच्या सोम्याची आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जानवाय तुमचे थंय सडत जाय. ताका जावं महिमा आतां आनी सदां काळ. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोदकार. सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूं सामसो आसरो. सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वांत येवचे आदी पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदी. ससनातांव ससनाक पर्यंत तूं आमचो देव. सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. मनशानो
पाटी वसा अशें परमान देव मनशांक तूं परत्यान मातयेंत पाटी व्हरताय 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारासरकी सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो सर्वेश्वरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपटावन घालीचे म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदेचे पक्षदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले मेस्त्री तूं एक सातवादी म्हूण आमी जाणा तूं कोणय मनशाची पर्वा करिना कित्याक मनशाच्या तोंडा परते उलोवंक तुका कळना बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समागी विरोध तवळ आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नजो जेजू तांचो गात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो कित्याक तुमी म्हाका पास मारूंक सोदतात एक नाणें हांगा हाडा हांव तें पळयतां ताणें ताका एक नाणें हाडून दिलें तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी तांणी जाप दिली चक्रवर्तीची जेजू ताका म्हणालो तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशांत अजाप पावले देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या इश्टानो आयच्या सुवार्तेंत आमकां जेजू तिरव्या विशांत थोडे शिकोवन दिवचें आमचे मुखार आमी आयकल्लीं उतरां जावन आसात मार्काच्या वंजलांतलीं आतां हें वाचप हाच्या पयलीं आमी मस्तपटी आयकलां पूण जाल्यार ही मोठो नियाळ करचें आनी जिविताक एक ल्हान सोम्यातांव संदेश स्विकार करचें प्रयत्न आमी करया आमी ह्या तिरव्या विशांत समज जाय जाल्यार वा जेजून सांगलें उतरां हें घडीत समज जाय जाल्यार एक घडी भर जेजूच्या काळाक पाटिवेचें गरज आमकां आसा जेजूच्या काळार 3 रितीचे तिरवो आसलो 3 कायंड्स ऑफ टॅक्सेस एक ग्रावंड टॅक्स वा आमी कितें भुंयचें वा कायद्याच्या विशयांत आसा ताच्या उपरांत दुसरें आसा इन्कम टॅक्स आमच्या आदाया वयर आसचें आनी तिसरें सेन्सस टॅक्स सेन्सस म्हळ्यार जनगणती वयर आतां जेजू लागीं येवन विचारलेलें एका व्यक्तीन विचारलें रोमाच्या अधिकारीक वा रोमागरांक आमी तिरवो दिवचो समागी म्हणून आतां त्या व्यक्तीन खंयच्या तिरवा विशयांत सांगलें भुवीच्या तिरव्या विशयांत गी लँड टॅक्सा विशयांत गी वा इन्कम टॅक्सा विशयांत गी वा सेन्सस टॅक्सा विशयांत ताणें विचारलें सेन्सस टॅक्सा विशयांत वा जनगणतीच्या तिरव्या विशयांत आतां ह्या जनगणतीचो तिरवो म्हळ्यार कितें तें आमकां निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32:12 थंयसर मोइजे एक नियमावळ अशी सांगता तूं जनगणन करून इस्रायेलीतांची दाखलपट्टी तयार करतना हर एकल्यान आपल्या जिवा खातीर सर्वेस्पराक सोडवणेचें मोल दिवंक जाय अशें जनगणन करतना मारीची ख्यास्त तांचेर येवची ना म्हळ्यार हें टॅक्स वा तिरवो कितें आसा लोकांनी त्या रोमागरांक बांदचो
तांच्या जिवाच्या भद्रते खातीर. देखून हे एक रितीचे टॅक्स वा तिरवो त्या काळार जेजूच्या काळार प्रचलित आसुल्लो. आणि ह्या तिरव्या विशयांत रोमागारामध्ये आणि जुदेवामध्ये एका रितीचे मनस्ताप आसले. आता रोमागार आणि जुदेव म्हणटा आसतना हांचे मदें आसचे रायवलरी वा एका रितीची दुस्मानकाय आमी समजोवयेत. जुदेव ते तांकांच आमी उंचली परजा देवान विंचलेलो लोक म्हणून मानून घेता जाल्यार आनी एका कुशीन रोमागार आसले ते अन्य देवाची पुजा करताले. सूर्या देवाची पुजा आनी कितें पुजा ती करताले. देखून ते एका देवाची वा एका निजा देवाची पुजा करिनात म्हणल्या एका कारणा खातीर जुदेव लोक तांकां अनबावडती वा अन्य देवाची पुजा करचे म्हणून वलायतालो. देखून हे रोमागार जेजूच्या काळार त्या सगळ्या इस्रायलांत जुदेवा लोकां वयर तांचे एडमिनिस्ट्रेशन वा सरकार तांणी चलोवन आसले. आनी ह्या वेळार तांणी विविध टॅक्स थंयसर घाल्ल्या पैकी एक टॅक्स हे. आनी देखून ह्या जुदेवांक रोमागारांक हो तिरवो दिवंक चड मोन नातलें. बऱ्या मोनाचें जावन तांणी दिवचें अवकाश वा असलो एक तांकां मोन नातलें. देखून असले एक चिंताप सांगता घेवन तो व्यक्ती जेजू लागीं येवन सांगता रोमागारांक आमी तिरवो दिवचो सारकें घे, हें आमकां ओके म्हणटाय गे तूं म्हणून. आनी तो वेळ जेजू थंयसर एका रितीन सांपडोवन पडटा. दोनीय रितींनी तो सांपडोवन पडटा. ताणें आतां चिंत्या नाका म्हणून सांगलें जाल्यार रोमागारांक तुमी तिरवो दिनाकात म्हणून सांगलें जाल्यार रोमागाराचे थंयसर ऑफिशल्स आनी कितें मनीस आसात ते वचून तांकां खबर कळयतात आनी उपरांत कितें जाता जेजूक बंदिवान करतात. बिकॉज तो त्या अधिकाराच्या विरोध वता, गव्हर्मेंटाच्या विरोध वता. आमी प्रस्तुत काळार एंटी नॅशनल म्हणटा त्या रितीक जेजूक वलावंक जाता आनी ताका कैद जावची वा निमाणें ताका ताचे जिवीत आखेर जिवावधी शिक्षे तलेकली म्हणे मेळोवंक पुरो. पूण अनेका कुशीन जायत म्हणून ताणें सांगलें जाल्यार तो जुदेव लोकांच्या विरोधी जाता. कित्याक जुदेव लोकांक रोमागारांक तिरवो दिवंक नाका. देखून हो एक एका रितीचो मतलाबी सवाल जेजू मुखार आयिल्ले. आनी देखून जेजू कितें जाप दिता, जेजू तांचे लागीं एक नाणें हाडयता. आतां नाणें कित्या खातीर ताणें हाडयलें वा नाण्यांत कितें आसा म्हणून. नाण्यांत त्या प्रस्तुत काळार कोण राजवडके चलयता त्या रायाचें रूपणें आसतालें. सडावत जातीन म्हळ्यार खंयचे अधिकारी वा खंयचो लोक हेंचो राजवडके चलयता त्या लोकाचो एक रूपणें त्या कॉयनांत वा पयशांत थंयसर आसतालें. आनी देखून थंयसर आसले रोमागार म्हणटा आसतना त्या रोमागारांचें नाणें कितें आसा तातूंत थंयसर चक्रवर्तीची प्रिंट आसलें, ताचें प्रतिरूप त्या नाण्यांत प्रिंट केल्लें आसलें. आनी देखून जेजू कितें सांगता, जेजूची जाप एक शीद जाप आनी एक भोव आमकां नियाळोवंक आपण करचे तसली जाप म्हणयेत. चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया, देवाचे देवाक दिया. आतां ह्या वाक्यांत वा दोन शब्दांनी जेजू म्हाका आनी तुकाय असलेंसी एक चिंताप आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत वृता करूंक आपण दिता. देवाचे देवाक दिवचे, रायाचे रायाक दिवचे. ही वाक्य भोव सोंपें दिसून येता. पूण हाचो गुंडायसो अर्थ आमी आयच्या दिसा समजोवची गरज आसा. देवाचे देवाक दिवचे म्हळ्यार कितें, आमी एक साद्या अर्थांनी अशें समजोवयेत. आमकां उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1:26 थंयसर देवान आमकां रचतना ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन रचला. आनी आमकां हर एकल्यांक देवान ताच्या सारक्याचे जावन रचला. ताचो स्वास आमचे भितर घाला म्हणटा आसतना आमचे ते देवाचे रूपणें आसा. आनी आमी हर एकली जें कितें आमच्या जिवितांत अनुभव करता वा आमच्या जिवितांत कितें आसा तें सगळें देवान आमकां दिल्लें. देवाचे देवाक दिया म्हळ्यार अर्थ कितें, देवाचे देवाक दिया म्हळ्यार एक थोडे अर्थ अशे आमी सांगेत. देवाचे देवाक दिया म्हळ्यार आमच्याच दिसपट्ट्या जिवितांत देवा खातीर म्हणून आमी कितें दिवंक आसा तें आमी देवा खातीर दिवंक जाय. कितें म्हणयेत, एक दाखले 1-2-3 सांगचे जाल्यार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवा खातीर आमी दिवचो वेळ कसलो. हो वेळ हो आमचो न्ही, वेळ आमकां देवान दिल्लो. पूण ह्या देवान दिल्ल्यांतल्यानच आमी देवाक पाटी दिवचें म्हळ्यार त्या वेळांतलो इल्लो वेळ तरी आमी देवाक दिवचे प्रयत्न जावंक पुरो. आमच्या कुटुंबाचें मागणें जावंक पुरो, आमचें वैयक्तीक मागणें जावंक पुरो, पवित्र पुस्तकाचें वाचप, धार्मीक बुकांचें वाचप, हें सगळें आमी एका कुशीन
देवाचे देवाक दिवचे प्रयत्न. दुसरें आनी एक दाखलो म्हणचे जाल्यार आमी आयताराचे आमचो आयताराचो कायदो आमी हप्त्यांत एक पटी म्हणी मिसाक वेचे प्रयत्न करता. सबार लोक आमी हप्त्याक एक पटी वेचो, थोडो लोक आमी जावंक पुरो हप्त्या मदें वेतां जावंक पुरो, पूण शेतांनी वेतां जावंक पुरो. देवाचे देवाक दिवचे तें आनी एक वावरूच, कित्याक आयतारसून भगेवनपणी सांबाळ आमकां उपादेस सांगता आनी ह्या उपादेसाचो अर्थी देवाचे देवाक दिया म्हणलें समजोवचें. सांगत आस देवाचे देवाक दिया म्हणटा आसतना देवान आमकां दिल्ल्यांतले आमी एकल्याक वांटून घेवचे प्रयत्न. म्हळ्यार न्ही वस्तू केंद्रीत बागाड बावार्थी केंद्रीत. बावार्थी केंद्रीत म्हळ्यार कितें? आमी आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या युवासनाक आमच्या कुटुंबांतल्या ल्हानांक तें बावार्थ वांटचे प्रयत्नांनी देवाचे देवाक दिवचें म्हणयेत. कित्याक हो आमच्या जिवितांत कितें आमी जियेता तो बावार्थ आमकां वयर तावन पडलो न्ही, आमच्या बलगड्यांनी आमकां दिल्लो आनी तो दिल्लो बावार्थ आजून आमी जिवन आसा जाल्यार तें तांणी देवांतले देवाचे देवाक दिया म्हणल्यार एक आदेशाचो एक वांटो म्हणले बरी आमी समजोवये. देखून देवाचे देवाक दिवचें गरजेचें. सांगत आस रायाचे रायाक दिवचें म्हळ्यार रायाचे रायाक दिवचें म्हळ्यार म्हजी आनी तुजी सामाजीक जबाबदारी, अ सोशल ऑर सिवील रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आमी. आमच्या दीस आज तुमकां कळीत आसा आज इलेक्शनाचें कावंटींग जावनूच आसा. आमी हर एकली कातुरायन राखून आसा कितें जाय तो कळना म्हणून. पूण एक जबाबदारी आमकां आसली त्या दीस वचून मत चलोवंक. कितल्या जाणांनी आमी केल्या सवाल आमी आमकां आज विचारयेत. आमच्या बोटाक गेल्ली साय आनी की ती माजून वचोवना. आमची बोटां चॅक केल्यार आमकां कळटा रायाचे रायाक दिवंक आमी कितले जबाबदारी जाल्या म्हणून. रायाचे रायाक दिवचें म्हळ्यार आनी एका कुशीन आमच्या वांट्याचो आमकां आमच्या सरकाराक आमी दिवंक कितें आसा, आमचो तिरवो म्हणलें कितें दिवंक आसा तें आमी दिवची आमची जबाबदारी. फाल्यां सकाळीं आमकां नोटीस धाडल्या उपरांत आमी लॉयरा लागीं CA लागीं धांवन वेता. पूण ताच्या पयलेंच जर आमची सामाजीक जबाबदारी पाळूंक आमी शकता जाल्यार रायाच्या रायाक दिवंक शकता. आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी, कुटुंबांत आमची जबाबदारी कितें रायाच्या रायाक दिवचेंच. आमचे कुटुंब म्हणटा आसतना आमच्या पती ते आमची जबाबदारी, आमच्या पत्नी ते आमच्या भुरग्यां बाळांतय आमच्या घरांतय सबार पोटी आमकां उरले कडेन आपयतना आमी सबार पोटी आमचे सांगल्या सांगणेक आसा मानेगे मारी उरी घेवपा कार्य म्हणून. घरां नितळ करूंक तांकां मागीर मार्ग मारोग जाडोवंक गेल्यार तें जायना. बगार तें आमची जबाबदारी आमच्या घरांत आसा रायाचे रायाक दिवचें. देखून मोगाच्या इश्टानो आज आमी ह्या पुणशेतान सांगता समल्या सोम्याचो आदार मागोवंक आनी जेजू आमकां आयच्या दिसाक देवाचे देवाक रायाच्या रायाक दिवंक आपण दिता. सोम्याची उतरां आमच्या काळजांत गुंडायेंत दवरूंक, सोम्याची शिकोवण आमच्या जिवितांत रुता करूंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या ह्या बावार्थी जिवितांत देवाचे देवाक आनी रायाच्या रायाक दिवंक सोम्या आमकां आशिर्वादीत करूं. तरबळी आमची चेणी तुवेंच दिलेली सदेणी घेवन आयल्या खालतेपणे नितळ निर्मळ मने. जेजू आमच्या सम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी. स्वीकार कर मोकळ बापा आमकां सर्पितां तुका. गुंड्या वयनासवे घे तू आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी भेटोवचें ही बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया. ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा धर्मदूता साजूदान आपणाक आपणायलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताचे सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयले. ती सुसडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां तुका भेटयता.
त्या आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैनशामी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींचे शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगळी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय. सगळी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो आपल्या शिसांक ती दिल्ली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारफतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भवडत सुगट परगटुया. येसू मेलो जेसू जीवन साला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची घाकूत कर. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांत हांव देवा दीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचो मोगाच्यांचो उडास काडया. देवाच्या राजांत आसात म्हणल्या बरोवशान तांच्या आत्म्या खातीर मागता आसतना तांचे मुखांतरी आमी बापाक उलो मारया, बापा लागीं मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती अंतरलेल्या सुमेस्तांक
मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो खन आमा सुमेस्तंची दया कर म्हूण आमी मागता हांव खा मोरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूद उतात देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी तां सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नातावन सदांच आमकां राखून व्हर ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळयनाका पूण मसमेस्तांच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी खूट आनी रगत आमी आतां संकवता ते आमचेर चडते आनी कांयच तरी न जावं तुज्या काकुतीन जगम्याक संस्कृतीक भलायकेनी वखद. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती देवाचे देवाक आनी रायाचे रायाक दिवच्याक आमकां प्रेरण आनी सकत दिवचो आमच्या काळजांत येता. ताका सेवतली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळिस्माचे राखोन आसा समिया तुज्या येण्याक अद्रेगार हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. काळिस्माचे राखोन आसा समिया तुज्या येण्याक अद्रेगार हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फांकये
सगळींच्या त्या जेवणाक तुझ्या समिया म्हाका बसय काळीस म्हजें रागोन आसा समिया तुझ्या येण्या तकरेगार हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्याक. प्रार्थुया. भौमगाळ बापा, सांजुता देवाच्या जैतेवंत मरणापासून ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतूं घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाचेनो आज हांगासर येवन अपूर्बायन मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या देवाच्या उतराचो जोगतो संदेश देवाक दिवचें कितें रायाक दिवचें कितें ह्या विशयार आमकां समजून दिल्ल्या मानदी बाप रोशन दिकून YCS YSM DSCचो डिरेक्टर म्हजोय मोगाचो आप्त मित्र पद्रपाडे विसरल्या वेळार कुशेन ओपोवन हांगासर येवन आमचे खातीर हें मिसाचें बलिदान भेटयलां. तें लागून तुमच्या सुमिस्त जदरपेन पद्रपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सांगाता सा भेटून गेल्लो मानदी बाब वलेरियन साल्डाना किरेम पिरगजीचो गांवान आज हांगासर येवन ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार सा भेटून घेवन आमचे खातीर तांणी मागला. पद्रपाचो उपकार वावरतां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो परत हेवटी तुमकां समेस्तांक ह्या जुदूता देव पूर्ण शेताक हांव स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा सकाळीं हांगासर 8 वरार मिसाचें बलिदान नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन तशेंच 10 वरार कुमसारां 10:30 वरार परत मिसाचें बलिदान नोवेन आनी सक्रामेंताचें आराधन. ताच्या उपरांत हांगासर आयिल्ल्या सक्कड भक्तिकांक दनपारांच्या जेवणाची वेवस्था आसा. त्या लागून तुमी ह्या सक्कड कार्यांत भक्तीपणान भाग घेतात. भाग घेवन तुमकां उलो दिता. आमचे स्टॉल आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. CD गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठीदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्यां पिड्याक संबंदीत वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची कोणायकी तेसांवां दिवंक आसा जाल्यार आमच्या बिरगजीच्या दफ्तरांत थंयसर तुमी दिवची. कावन्सिलिंगाक तुमकां कोणायकी कितें समस्या आसात गरज आसा जाल्यार आज थोडो वेळ मात्र पूण हप्त्या मदें तुमी केदाळाय म्हाका कॉल करन वेळ विसरून येता जाल्यार तुमच्या सांगाता बसून तुमकां आयकूंक तुमकां मार्गदर्शन दिवंक आमी तयार आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमकां कोणायकी ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर बऱ्यापणा खातीर कितेंय कुमो करूं मोन आसा जाल्यार दफ्तरांत उदार मनान दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबल्यो कुमगार तसली बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंताळाचो उगडास करा. त्या लेखाक जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां खुशयेन हांगासर जेवण सेवतलीं आनी ती तुमचे खातीर मागतलीं. आज आमकां जेवणाक दान दिल्लें जावन आसात नांवां वाचून सांगता. प्रधान ह्या जगात हांव हांगासर मुखार येवन मानाची वात तुमी घेजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. देवानीन जॉन आनी एलिझा पिंटोच्या उगडासाक पिंटो कोटाम निड्डोडी विल्सन बेनेडिक्ट आरांना मूड बेळ्ळे स्वीडल सियारा सेरावो सुरतगल रायन रेनिल कार्डोज आनी क्रिसल डिसिल्वा मुंबय जॉर्डन डिसिल्वा मुंबय नेल्सन कार्डोजा मुंबय हांगासर आसलेल्यांनी मुखार येवची तुमची मानाची वात तुमी घेवची. कोणी नांतकी आसा जाल्यार उठोवन मुखार येवची. ह्या दान दिल्ल्या उदार मनान कुमो केल्या ह्या सर दानीचो आमी विशेश तरान उपकार आठयता. देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता आनी तसो देव तांकां 100 वांट्यांनी तांच्या बऱ्या मनाक प्रतिफल दिवन दी म्हणून विशेश तरान मागता. आज जेवण तयार केलां
ल्हान फूल वाड्यागारांनी आमच्या वाड्यागारांनी सोय हांव विशेश तरान उपकार भावरता तांकांय देव बरें कर म्हणटा. सर आमी दिमी घालया आमच्या जुदता देवाक आमी मानकन गीत आमी गावया. ह्या नोवेनांत आमी भागीदार जावया. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जोदता देव सर्गा राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसोन आमचे बसोर विनंती करता. सांज जोदता देव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव आमी आमची मागणी भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. बगेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमची मागणी मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या पुरसाच्या मरणाक आमचे मागणी आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतरी वगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजो आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेलाचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशेबरमणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगेवन जोदता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. तुज्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्टां आसतनी संबोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गज हांव तुज्या पूर्ण शेताक पातयेनीन आयलां. देखून सुमिस्त आनी बसचें मोगाचे हांगासर सभा जणांनी तांची त्या सवा मागणी धाडून दिल्यान. जर तर हांगासर आयिल्ल्या तुमची मागणी हांगासर आसा जाल्यार हांव त्या सवा वाचून सांगतना तुमी विशेश तरान सांजूदता देवा मारिपाक सोमिया लागीं मागा. आनी जे कितें त्या सवा आज परत तुमी घेवन आयल्या ती सक्कड सांजूदता देवा मारिपाक सोमियाच्या पांयांतळा समर्पण कर. ह्या घडये विशेष तरान मागा मोगाचे कित्याक आमचो पात्रोन सांत असाध्य आसलें साध्य करचो सांत म्हणून नांवाडला. ताचे मारिपाक मागलेले आमकां लाभता म्हणलो बरोवस आसा. त्या देखून त्या पातयेनीन व्हडा भक्तीपणान ही आमची त्या सवांताचेर आतां आमी उबारया. 10 जाणांक 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक. 8 जाणांच्या हातापायची गांठी गूण जावंक. 22 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक. 14 जाणांक बऱ्या कुटुंबांची सैरीक फावो जावंक. 4 जाणांक जागो बऱ्या आमला विकून वचोंक. 8 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी गिन्यान फावो जावंक. एकल्याचे घराचे वांटे बऱ्यान जावंक. 5 जाणांक आमल पिवन येता सुडका मेळोवंक. एकल्याचे गर्भाकोशाची पिडा गूण जावंक. 6 जाणांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आनी माया मोग रास जावंक. 2 दोगांक भिरांत आनी काळजीनी पयस जावंक. 7 जाणां भुरग्यांक देणे फावो जावंक. 13 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक. 4 जाणांक थायरॉयड पिडा गूण जावंक. 6 जाणांक इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. 13 दोळ्यांक बरी दिश्ट मेळोवंक. 7 जाणांक वायट सवय सोडून बरी जिणी जियोवंक करपा लाभोवंक. 2 BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक. एकल्याचे एलर्जी सेळ आनी कोंकली गूण जावंक. एकल्याचे कॅनडाचे PR प्रोसेस बेगीन जावंक.
एकल्याचें फ्रोझन शोल्डर गूण जावंक एकल्याचें हार्ट ब्लॉक्स ऑपरेशन आसतना गूण जावंक 7 जाणांक कॅन्सर पिडातावन गूण जावंक एकल्याक कंपनीन कामाचें स्ट्रेस उणें जावंक एकल्याक राग आनी हार्ट पयस जावंक आनी मोगान जियोंक करपा मेळच्याक दोगांक रातींची बरी न्हीद पडोंक एकल्याक समस्या जावन सुटका मेळोंक एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावंक एकल्याक IELTS एग्जामांत बरें मार्क्स घालून पास जावंक आनी 30 आनी 2 जाणांक तांच्या प्रत्येक थेसावां खातीर तशेंच एका काजरी जोड्याक दुसऱ्या भुरग्याचें देणें लाभचे खातीर तशेंच एका जोड्याक तांच्या 10वे क्लासीच्या चेडवा भुरग्याक खातीर ते विशेश तरान मागतात वलेन्शियांत जोसेफ साल्डान ताच्या बऱ्या भलायकेक विशेष तरान मागोवंक सांगला आनी एक कुटाम बाजल थावन तांच्या कुटुंबांत असली पिडाशिडा पयसच्याक दादल्याक बरें काम मेळच्या खातीर तांणी मागोवंक सांगला मुंबय थावन एका भयणीन तांचे गर्वे केल्ले पयशे वांटे जावन सारके मेळच्या खातीर दुयेचें रीण फारीक जावच्या खातीर आनी ताच्या न्हवऱ्याक एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला आनी एका कुटुंबांत एका दादल्याक बरें काम मेळच्या खातीर कुटुंबांतल्या मालगड्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मंगळूर थावन एका स्त्रियेन विशेश तरान तांच्या भुरग्यांक कॅरल मारिया ताच्या बऱ्या भलायके खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला जायते कश्ट ती स्त्री भोगोन आसा आनी त्या देखून आतेसा खातीर मागोवंक आनी एक तरणाटो आमाल पियोन येतावन भायर आयला ताणें शांतपणी रावच्या खातीर आनी घट निर्धार करून तांचो मुखार वयच्या करपा मागच्या खातीर आनी एका भयणीन वलेन्शियांत तिच्या दादल्याक बरी भलायकी मेळच्या तिच्या पुतांक भुरग्यांक आनी तिकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगल्या ही देणी आज आमचे लागीं मागोवंक सांगली सोमिया मुखांत आमी उबारया मुखांत आमच्या पात्रोन सांदा मारी बाद आमी उबारया सोमिया लागीं विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान सकाळ आमी दिबे घालया अर्गां तुका सोमिया जेसो अर्गां तुका सोमिया होगळा तुका सोमिया जेसो नामा तुका सोमिया जेसो महिमा तुका सोमिया जेसो स्तुती तुका सोमिया जेसो वंदन तुका सोमिया जेसो आराधना तुका सोमिया जेसो होगळा तुका सोमिया जेसो हालेलुया 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 मोगळा जेसू आज आमी उबारलेली मागणी आमच्या पात्रोन सांदा मारी बाजू मानून घे सोमिया आमच्या पात्रोन सांदाचेर विशेष अभिमानान वो लोक हांगासर आयला आमच्या पात्रोन सांदा मारी बाद उबारलेली मागणी तुझ्या पांयां आज आमी उबार दिता समर्पण दिता या भाऊ भयणीच्या गरजांनी पाव सोमिया तांची पिडा शिडा गुण कर सोमिया तांचे दूख हाळूक पुसून काड तांचे ओझे हाळूक तांच्या कश्टा दुखांनी भाव आनी तुझी पदवी महिमा तांच्या जिवितांत या घडये विशेष तरान ताका दाखय सोमिया तुझ्या लागीं आयिल्ल्या कोणाक तुवें निराशेन धाडूं नये तर ह्या भावनांक निराश कर नाका तांच्या जिवितांत कितें गरज आसा सगळें तुला पळय तांकां आपड अभिषेक सोमिया अभिषेक सोमिया अभिषेक सोमिया थँक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मुंदस या मागणे म्हज्या मतीर काळो कान म्हजो भावात दंडळोंक पेसरच्या म्हज्या आत्मीच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडय ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवसो दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला तुज्या जिणेचे म्हज्या जिणेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पाशी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागल्ले उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपिया मोगाचें न्हू देवान आमच्या पात्रोन संदा मारी बात केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर आमी अर्गां दिवया उपकार आठवया मोगाचें न्हू आमकां दिसपते जिवितान आमच्या पात्रोन संदा मारी बात जायतो आदार बेसावा लाभल्या बरेपण लाभल्या कित्याक हांवें सांगलें आमचो पात्रोन सांत असाध्य आसलें साध्य करचो सांत म्हणून तो नांव वाडलेलो त्या देखून देवान आमच्या पात्रोना मारी बात केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर दिल्ल्या आशिर्वादांक एक घडीभर आमी अर्गां दिवया उपकार आठवया सभाजनांनी तांच्या अर्गां उल्यांक अशें दान दिल्यात हांव वाचून सांगतना ह्या उल्या मारी बात आमची अर्गां आमी मेळोवया देवाक आमी धन्या देवाक आमी अर्गां वगळाप दिवया तेगा जाणांचे पैन बऱ्यान जाल्ल्या बसत तेगांक रानवारांतले वायटा विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्या बसत दोगांक मौन परिवर्तन जाल्ल्या बसत एकल्याक SSLC भुरग्यांचे रिजल्ट बरें आयिल्ल्या बसत एकली आर्थीक सहाय मेळिल्ल्या बसत 8 जाणांक बऱ्या कामाची विजा फावो केल्ल्या बसत 12 जाणांक मागले उपकार फावो केल्ल्याक तेगांचे कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जाल्ल्या बसत या
बरेपणा खातीर अर्घ दितना आमी आमच्या जिवितांत आमच्या पात्रोणसाना मारिपाक लाभलेल्या सकट बरापणाक अर्घ दिवया होगळाप दिवया हांव होगळाप दितां जेसू हांव होगळाप दितां जेसू हांव होगळाप दितां जेसू म्हज्या काळजां हांव होगळाप दितां जेसू हांव होगळाप दितां जेसू हांव होगळाप दितां जेसू काळजां. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्यांक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमची प्रार्थना सर्वेस्वरा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी वायटांतले निवार. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्वरा तुज्या मणयाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकांच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांची त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजे कशी वयतात ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थना सुमया. मोगाळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो तें काम नासतना कश्ट जें आसा तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमची प्रार्थना सुमया. दयाळ बापा भाव ती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या युवा जनांक तुजी दया दाखय. तांकां बरे जिणये सांगाती मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्वरा काजारी जिवितांत भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर. तांचो संत सडय म्हूण आमी मागता. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्वरा ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आमकां गरजे पुर्त पावस दिवन आमच्या कृषीक आमच्या वावराक आमकां पियोवंक तशेंच आमच्या जानवरांक रूख झाडांक फावो तें उदक लाभय म्हूण मागता. आयक आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्वरा आज आमच्या देशांत चुनावण्याचे फलितांश प्रगट जाता. बरे मुखेली येवं येवन दीत. बरो सरकार अस्तित्वाक येवन दी. प्रत्येक जावन आज आनी मुखल्या दिसांनी प्रत्येक जावन शांती समाधान आमच्या देशांत राज जावन दी म्हणून मागता. आयक आमची प्रार्थना सुमया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आय नमारनी एकागुदेचे माये नाम आमच्या जिवा आमी तुका आमी उलो मागता. आमी पदेशेवेची बाळगां या दुखाच्या कारणांत आसता. आस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर आमचे शेकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचेर पडटी आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कुशीन सदीं फॉग जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे लोबिया ओंकारी मुरये पिडेस्तां बसत विशेष मागणी ह्या घडी आमच्या कुटुंबांतल्या वळखेच्या मोगाच्या सक्कड पिडेस्त भावनस आमी उडास करया. तांच्या कुडींत तांचे थंय विशेष गुणगती सकत सोमयाची आमच्या पात्रोन संदा मारिपात वळोवन दी आनी तांच्या जिवितांत बरेपण तांकां लाभोवन दी. तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी ही काकोल ती सकत ह्या घडये वळोवन दी म्हणून आमी मागया. जर तर आमकां पिडा आसा आमच्या ही कुडीन ती सकत वालच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडये आमी त्रिएक देवाक उलोवमान त्रिएक देवाची सकत मजत आमी मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्याक धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे असत मनशा जायम घेवंक तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गोन करूंक तुवें कुशी वेले. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिणेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर सोमयाचे नवी आमचो आधार सर्गांनी संस्था सर्वस्व तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोमया बाबा तांच्या बुजोवन धरा. तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता.
पिडेशेनेन कोस्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण पडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काल जाणावन बसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुझ्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसून सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर तो फांको तो तुमकां मैपासन आनी काकळटीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूज्य जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगता तो आसा तो आमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखवण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उसवाडान भरले तो तुमचे ते आसचे सर्व वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. आता आमी मुकलो थोडो वेळ सुमया संगी आराधनान करसुया सुमयेची विशेष आशिर्वाद आमी मागया पाद्र्याप आराधनान चे मुखेलपण घेवन आमकां मागोवंक देवाची बेसांव जोडूंक उमो करतलो. आमी सुमयाक आमचे मदें स्वागत करून गीत आमी गावया. Jesu Krista undiaru parlipanascha namo namo sarvandara sakramentantam karacha namo namo Jesu Krista undiaru parlipanascha namo namo sarvandara sakramentantam karacha so देव तुम आमकां मेळोंक रावलाय देवपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या रुपार तूं आमचे संगी रावताय आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्यारू पर्लिपणाच्या नमो नमो सर्वंदरा सग्रामेतांतां कारच्या जिणेची सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तोंड बसवून
आशिव अंगारावल्या येचेसू ये आमकां मेळोंक तुये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवये नमो नमो जेसू क्रिस्ता मुंड्यारो परले पोनाशा नमो नमो चढवणदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुंड्यारू परली पोनाशा नमो नमो सर्वंदरा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा हातो बारिया Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 Jesus, praise you, Jesus, thank you, Jesus, कीर्तन 66 थोडी उतरां देवाची स्तुती करूंक अर्गां स्तुती करूंक कीर्तनकार आमकां पोणे दिता देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्यां तुज्या व्हड पदवेक लागून दुस्मान तुजे मुखार सरपडटात सगळी पृथ्वी तुज्या आराधन करता तुका किर्तनां गायता येया देवाची कृत्यां पळया मनशा पासत अद्भुत ताची कृत्यां दर्याच्या जाग्यार ताणें सुखी धरण केली पांयांनी ती न्हंय उतरली आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता राष्ट्रांचेर आपलो दोळो दवरता विरोधी ताचेर उपराटूंक शकनात राष्ट्रान आमच्या देवाची स्तुती करा ताची वाकणणी व्हडल्यान गाजोवन दी कित्याक आमचो जीव ताणें सांबाळला आमचे पांय ताणें आदलोंक दिले नात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देवाची स्तुती करूंक आराधन करूंक आमी हांगासर आसा मगाच्या इश्टानो सुम्या संगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या ह्या वेळार त्याचो सुम्याचें हजरपण ह्या घडये आमचे संगत आमचे मदें बगचें प्रयत्न आमी करया त्याचो सुम्याचेर आमची दिस्त आमी कंसवया ताचे थंय आमची दिस्त आमी कंसयत आसतना आमच्या जिवितांत कितें बगून आसा ह्या घडये आमच्या मतींत कसली चिंतना घेवन आसा त्या घडये सुम्या मुखार आमी उक्ती करया आनी त्याच चिंतनान आनी त्याच बगनान ह्या घडये सुम्याक आमच्या जेजूक आमी आराधन करया आमची जबाब जावन दी आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या तारोका आमी तुका आराधन जेजू देवाच्या पुता आमी तुका आराधन जेजू आमच्या जिविताच्या उजवाडा आमी तुका आराधन जेजू जिविताच्या वंड्या आमी तुका आराधन जेजू आमच्या मिस्त्री आनी सोमी आमी तुका आराधन जेजू सर्गींच्या दारवट्या आमी तुका आराधन जेजू आमच्या राया आमी तुका आराधन जेजू आमच्या जिविताच्या बरवशा आमी तुका आराधन जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या आमी तुका आराधन जेजू वाट सतनी जिविता आमी तुका आराधन जेजू आमच्या दैवीक वैसा आमी तुका आराधन जेजू जिवीत आनी जिवनपणा आमी तुका आराधन जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा आमी तुका आराधन करता त्या सत्री एक देवाक आमच्या सोम्याची सुख देवाक आत्म्याक या घडये आराधन करया गव्यांगीत ये देवा बापा तू सर्गींच्या ये देवा बापा तू सर्गींच्या सगळं तू
वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सगळींच्या सरपडून तुला नमागता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तू सगळींच्या सरपडून तुला नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 सुमी आम्ही तुका आराधन करता तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता ह्या घडये सुम्या तूं आमचे संगत आसाय तुका आमी अर्गां दिता आमच्या जिवितांत ही एक अपुरबायेची संतोषाची घडी सुम्या तुझे संगता रावचें तुझे संगता उलोवचें तुझे संगत आमच्या जिविताची बोगणां वांटून घेवचें आमचे कश्ट दूख बेजाराय सगळें तुज्या पांयांतळी समर्पण करचें सुम्या जेजू कशें तूं मार्ता आनी मरियेच्या घरा पावल्ल्या वेळार मरी कशें तुज्या पांयांतळी बसून तुका आयकोंक लागली तेच परी सुम्या तुज्या पांयांतळी हांव बसूंक आशेतां हांव तुजे संगता उलोवंक आशेतां म्हज्या जिवितांत ह्या घडये कितें घडोवन आसा तें सगळें हांव तुका सांगूंक आशेतां म्हज्या जिविताचें निरासपण म्हज्या जिविताचे आटेविटे म्हज्या जिविताचे अडचण्यो म्हज्या जिवितांत हांव कितें ह्या घडये बघून आसा म्हज्या मतींत कसली चिंतना ह्या घडये गोवन आसात म्हज्या काळजांत खंयच्या रितीचें भें हांव कवचेणी आकांत ह्या घडये असली बगणां आसात ती सगळीं सुम्या तुजे लागीं हांव सांगोंक आशेतां तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो आदार तूं जावन आसाय म्हजी बुजवण तूं जावन आसाय म्हजो खरो संतोश तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो मुल्या फातर सुम्या ह्या घडये ह्या पुणशेतांत तुजे संगता येवंक आमकां तुवें आदार अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसाय तुज्या कृपेची बेसांवां तांच्या जिवितांत ह्या घडयेंत तूं दिवन आसाय मगळा जेजू आमच्या हर एकल्याची दुखां पोस आमच्या बावल्ल्या मुखामळाचेर पळजळीत प्रकाश तूं फांकय आमच्या बेजार काळजांक नवो बरो असो दी आमच्या घायेल्ल्या मतीक आनी काळजाक तूं गूण कर आनी नवो आनंद तदोसकाय तूं दी आमच्या तकल्ल्या कुडीक बरें सुशेग बरी भलायकी सदांच तूं फावो कर आनी जें कितें ह्या घडये आमच्या काळजा मनांत हांव तुजे मुखार आमी सांगून आसा तें सगळें तूं स्विकार कर आमच्या काळजांत असचे सगळे अस्कतकाय पयस कर जें कितें आमच्या जिवितांत आमी आशेवन आसा ह्या घडये सुम्या तें तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता हें प्रार्थन आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन समेस्त आमी बसया मोगाच्या इस्तानो सुम्या सांगता आमी आसा ह्यो थोडो वेळ सुम्याची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया किर्तन नोरा मोरो वळ 3 आनी मुखार सुम्याची स्तुती केल्ल्याचो प्रभाव कितें प्रतिफळ कितें वापरबायच्या उतरांनी आमकां किर्तनकार सांगता नोरा मोर वळ 3 आनी मुखार पयलें
सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता. मोगाच्या इश्टानो आमकां हर एकल्यांक गरज आसचे तें बॉक्स आनी काकूळ ह्या स्तुती गायना मरिफा देव आमकां दिता. सगळ्यो तुज्यो पिडा तो पयस करता. ही बसवणी म्हजी न्ही बगार पवित्र पुस्तकाची जेजूची बसवणी ही पळया. केवल स्तुती गितां मरिफात कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाता म्हणलें. पयलें तुजो अपराध तो बक्षिता. दुसरें सर्व पिडा तो पयस करता. तिसरें तुजो जीव फोंडांतलो तो राखता. चवथें तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट तो घालता. पंचवें जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या इश्टानो एक गीत गायलें आमी आराधन केलें स्तुती केलें ताचो प्रतिफळ आमकां हर एकल्यांक ह्या दिशेन मेळून येता. देखून ह्या घडये सोम्या सांगता आमी आसा हें स्तुती गीत आमच्या भावा सांगता आमी सांगता गायता आसतना तसो सोम्याचो आदार विशेश करून जें कितें बसवणी ह्या किर्तना मरिफात जेजून केलेली आसा देवान केलेली आसा ती आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून मागया. आनी त्याच दिन वासनेच्या काळजान आराधनाच्या बगणांनी सोम्याक ह्या स्तुती गिता मुखांत्र आमी आराधन करया. ताळयो पेटोवन देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ देवा स्तुतिಸುವೆನಾ देवा जपिಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया मोगाच्या इश्टान. जेजू आमचे सांगात आसा. एक घडीभर आमच्या जिविताची नवसरणी करच्याक आमी मुखार सरया. एक घडीभर आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर नदर मारची प्रयत्न आमी करया. ह्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत आनी खंयसर आमी आसा, कसल्याच कतकायंत आमी जिवन आसा. आनी ह्या घडये सोम्याची उतरां आमकां आपण दितात. लुकास वांचेल अध्याय 15:7. पश्चातापाची गरज नातल्या नवायनव नितीवंता प्रास पश्चाताप बगून चिनी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जातलो. ह्या घडये म्हणजे दिसपट्ट्या जिविताच्या मेटामेटांनी एक घडीभर आमी दिश्ट घालचे प्रयत्न करता आसतना एक घडीभर आमची उणेपण आमचे अस्कतकाय सोम्या मुखार उक्त्यान उसारचे प्रयत्न आमी करया. लुकाचो 15 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळची ती आपुरबायची ओपार वेचीक पुताची. आनी तो पूत पयस पावल्लो आपणाचें उणेपण वळखता. आपणाच्या जिवितांत हांवें वाट बदली जाय, दिशा बदली जाय, म्हज्या बापा थंय पाटी येजय म्हणलो एक निर्धार घेवन आपुरबायची उतरां तो अशें म्हणटा. आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. अध्याय लुकास वांचेल अध्याय 15:18 आनी मुखार. बाबा देवाच्या आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. बापाय सरशी पाटी आयिल्लो तो वेचीक पूत असल्या काकुळटीच्या त्या मोगाक आशेवन आयिल्लो. बापाय ताका पटलोन धरता, ताका आपणाच्या घरा तो घेता, ताका तो उमो दिता, ताका नवो उत्तम दोगलो हाड दिता आनी बरें जेवण तो करता. मोगाचे इश्टान ही सगळीं ती बापायची लक्षणां देव मनशा कुळांतय कितलो काकुळट दाखोवंक तयार आसा म्हणलें आमकां समजयतात. केवल म्हज्या आनी तुज्या कुशीतावन एक मात्र मेट गरज आसा आनी तें जावन आसा हांवें आनी तुवें म्हज्या जिवितांत जेजू सरशी वचोंक आसा. आनी तिन्स त्या वेचीक पुताची सांगलेलीं तिन्स उतरां हांवें आनी तुवें सांगूंक आसात. बाबा हांवें तुजे आनी विरोध वचोन, बापा हांवें तुजे विरोध वचोन हांवें पाप आदारलें. म्हाका तुजो पूत म्हूण सांगूंक हांव योग्य न्हय. मोगाच्या इश्टानो, जेजूची दैवीक काकुळट आमच्या जिवितांत अनुभव करी सयतर म्हज्या काळजाची नवसरणी करून आमचें उणेपण आमी सोम्या मुखार ओळखूंक आसा. ह्या घडये सोम्याचो काकुळट आमी मागून घेवया. आमची जबाब जावं दी. सोम्या आमकां बक्षी, सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या उपादेसां विरोध केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुजें नांव हांवें व्यर्थ काडिल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. देवाचें देवाक दिवंक पेल्याचें पेल्याक दिवंक हांवें इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुवें दिल्ल्या पासोवण्यांचेर हांवें दुबावल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. गरो बावट तुजेर दवरूंक पाटी फुडें पळयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. वस्तू केंद्रीत म्हजें जिवीत जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. विविध रितीच्या ताळण्या तेंतसावान हांव पडल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या कुरपेच्या बेसावांचेर हांवें दुबावल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. पवित्र पुस्तकाच्या उतरांतय हांवें गमान दिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तूं दिताय ते जायते अवकाश विशेष करून आमकां दिताय त्या संस्कारा मरिफात जिवीत परिवर्तन करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. तुजेर तुज्या काकुळटीच्या मोगाचेर दुबावल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या तोंडांनी पाड उतरां उलयल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. आमच्या दोळ्यांनी पाड दिश्ट हांवें गुंडायल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. पाड संगती आयकोवच्याक हांवें खान दिल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. खोट्या संगतींक म्हजे हात आनी पांय हांवें वापरल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी. म्हज्या पातकी जिविता मुखांत्र पेल्याक हांवें पातकाक पडोवन कारण जाल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी.
मोगाच्या इश्टानो परत लुकास एवांजेलाध्याय 15:7 पश्चातापाची गरज नातल्या नवायनो नितिवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलत्या पत्काचेर सर्गी चड संतोष जातलो. त्या घडये आमच्या उणेपणाचे आमच्या कतकायचे आमच्या पातकाची पश्चाताप आमी बघया. नीज पश्चाताप जावं दी आनी ह्या पश्चातापा मरेफात देव ताचे काकोळट आमचेर दराळ मापान वतून दी. आमचे काळीज तो नितळ करून दी. आमचे मन तो नितळ करून दी. आमचे सगळी खूड तो नितळ करून दी. आमचे मतीन तशे सर रितीचे मेळेपण तो पयस करून दी. आनी आमी हर एकली पत्कातोन मेकळी जाल्ली पवित्र रसना आमकां करून दी म्हणून आमी मागया. त्याचो समयाचो काकळटीचो मोग आमच्या जिविताचेर ह्या घडये ह्या गिता मुखांतर आमी मागून घेवया. बोगस म्हाका समया बोगस म्हाका समया बोगस म्हाका समया बोगस म्हाका समया बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका समया हांव एक पाकी म्हजेर दया दाखय काकूत तुजी दाखय बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बापा बोगस म्हाका बोगस म्हाका बोगस म्हाका बापा तुजे तावन हांव पयस गेल्लो तुज्या घरा पाटी आयला स्वीकार कर बापा स्वीकार कर बापा बोगस म्हाका सुनिया बोगस म्हाका सुनिया. समेस्त आमी बसया. त्याच समयाचेर आमची दिस्ट आमी कसोवया. लुकास एवांजेलाध्याय 24 वळू 29 आनी मुखार तांणी परतून म्हळें आमचे संगत राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. आमचे संगत राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. आमचे दोळे आमी दंप्या मोगाच्या इश्टान 300 उतरां परत आमच्या मोतीच्या पड्ड्यार हाडचें प्रयत्न आमी करया. ते 2 जण शिस निराश जाल्ले जिवीत आनी मुखार कितें म्हणलें भें तांच्या मोतीच्या पड्ड्यार आसले. आमचे संगत आनी कोणूच ना. आमचो म्हणलो सुमी ताका कुर्सायला तो मरण पावला ताका निकेपिला आनी ह्या वेळार आपोस्तल सगळे बियान कुडा भितर पावलेले आसात. असल्या निरासपणाच्या त्या बोगणांनी पाटी आपल्या गांवाक एम्माउस जेरुसलेमांत थोडेच पयस आसल्या त्या ल्हानशा गांवाक आनी आमचें जिवीत कितें कोण ना म्हणलें भें घेवन भिरांत घेवन आकांत घेवन ते सोलोन आसले. त्या वेळार जिवंत जेजू तांचे संगता समकता.
पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तांकां तो दिता. ताचे सुविशांतली सगळी समजणी तांकां दिवचे प्रयत्न तो करता. आनी त्या सांजेच्या वेळार तांणी रावूंक आसलेल्या त्या घरा येवन पावलेंच ते दोग शिस ताका सांगतात, आमचे सांगाता राव आनी घडयेन दीस पडटलो. मोगाच्या इश्टानो, निरासपण, सलवणी, आकांत, भें हें सगळें म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो वांटो जाला. आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिविताचेर एक घडीभर आमी नदर घाली जाल्यार, म्हज्या सजिविताचेर हांवें एक नदर घाली जाल्यार आमच्या काळजांत विविध रितीचें भें, आकांत, आमच्या मोतींत ह्या घडये कसली सगळीं चिंतना गोवन आसात आमी समजूंक शकता. देवाचो आदार मागून ताची मजत मागूंक ह्या पुणशेताक आमी आयिल्ले आसा. ह्या घडये तस सोम्याक त्या शिसांनी सांगल्लीं 3 सुपुत्रां आमी सांगच्याक मुखार सरया. आमची जबाब सावदी, सोम्या आमचे सांगता राव, सोम्या आमचे सांगता राव. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सोम्या आमचे सांगता तूं. आमच्या दिसपट्ट्या पैणांत सोम्या आमच्या सांगता तूं. म्हज्या दिसपट्ट्या वावरांत सोम्या आमच्या सांगता तूं. म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या पिडे शिडेंत सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. ल्हानवड संगतींनी हांव कश्टाताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. कुटुंबा जिवीत वजें म्हूण भोगताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. नाना रितीचे मनस्ताप आमच्या कुटुंबा जिवितांत येताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. आमची भुरगीं आमकां आयकना जाताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. तांकां तिदवण दिवंक आमकां आमी कश्टाताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. आमच्या जिवीत आमची दिसपट्ट्या जिवितांत आमी दुखां गळयताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. नाना रितीचे अडचणी पंदा हांव कश्टाताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. आमकां आनी मुखार कितेंच आदार मेळचो ना म्हणलें निरासपण येताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. कितनेय प्रयत्न केल्यार आमच्यो गरजो पंथाक पावनातल्या वेळार सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. आमकां आनी देवूच ना, आमची मागणी आयकना म्हणलें एका रितीचे मतींत सूख चिंताप येताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. आमकां विविध व्यक्ती प्रत्येक करून आमी आमच्या मोगाच्या व्यक्ती तावन सांगात मेळनातल्या वेळार सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. विविध रितीच्या लुकसाणीक हांव बली जाताना सोम्या आमच्या सांगता तूं राव. वय मोगाच्या इश्टानो, जेजू ह्या घडये आमचे सांगता रावोंक कशी व्हरता. इमॅन्युएल, देव आमचे सांगता. ताचो सोमी ह्या घडये आमचे सांगता रावोंक आशेता. खंय सकट सोम्याची म्हाका गरज आसा, खंयच्या जाग्यार सोम्याचो आदार म्हाका गरज आसा. ह्या घडये आमी मागोन घेवया आनी हें गीत आमी गायता आसतना तसो सोम्याक आमच्या जिवितांत त्या आपोस्तलांनी सांगिल्ले बरी, आयचे दिसा आमचे सांगता राव आनी रात जाली घडयेन दीस पडटलो. ह्या आमच्या जिवितांत सोम्या आमचे सांगता राव, आमकां आदार दी म्हणून ह्या घडये सोम्याचो आदार आमी मागोन घेवया. म्हज्या सांगता तूं राव ये सोम्या, तुका सांडून जियोंक सकना. म्हज्या सांगता तूं राव ये सोम्या, तुका सांडून जियोंक सकना. काळोखाच्या वेळार उसवार तुझा, मरणाच्या वेळार
जीव तुझा काळोखाच्या वेळार उसवाड तुझा मरणाच्या वेळार जीव तुझा म्हज्या सांगाता तूं राव येसू मिया तुझा सांडून जियेवंक शकचो ना म्हज्या सांगाता तूं राव येसू मिया तुझा सांडून जियेवंक शकना हालेलुया 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 हालेलुया. आज विशेष करून आमी युवा जाणां खातीर मागोन आसा ह्या आराधना वेळार मिसा वेळार सर्व आमी दिबी घालया ह्या घडये आनी सांगातच ह्या आराधनांत कोण भाग घेवन आसात युवा जाणां भुरगीं कोण आसात देखंतांनी ह्या आल्तारी मुखार येवच्याक तुमकां हांव आपोवणें दितां. तुमचे खातीर ह्या घडये आमी विशेष करून मागणें करूंक आशेता हांव देखून देखून सर्व युवा जाणांनी आनी भुरगीं आसात तर देखून तुमी वेदी मुखार येसय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. सक्कड आमी युवाजन मुखार या दक्षुंचे नाका लज करचे नाका आमी तुमचे खातीर मागता कित्याक पवित्र सभेची बळादीक आस्त दिरवी तुमी जावन आसात. पापा फ्रांसीस परतून आनी परतून तेंच म्हणटा युवजनांनो त्या देखून तुमी लागीं येया. आमी उरलीं पुरो दिबी पडली तुमचे खातीर आमी मागता तुमी दिबी घाला दोळे दांपा पदरा विशेश तरान तुमचे खातीर ह्या घडये मागता आसतना तुमकां कितें मागोवंक आसा तुमच्या खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्या मुखल्या फुडारा खातीर तुमच्या जिविता खातीर मागा. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. सक्कड संगती साध्य तुमकां समर्पण करा. तुमचें दूख कितें आसा एकसरपण कितें आसा बेजाराय आसा कश्ट कितें आसा सगळें त्या सुमया कडेन उलया. लागीं आसा तुमी ह्या कडेन उलोवन संपूर्ण तुमचें समर्पण करा. पाद्रा तुमचे खातीर मागता आमी उरलीं दिबीर आसलीं ह्या आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या मोगाच्या ह्या युवा जनां खातीर विशेश तरान ह्या घडये आमी मागया मोगाचें सुमयाचें हजरपण ह्या घडये आमी बगया. कीर्तन 71 सुमया तुंच म्हजो बरवसो म्हज्या तरण्याट्या प्रायेतावन तुजेर म्हजो विश्वास जल्मतावन हांव तुजेर पातयेवन आयलां आवयच्या गर्भातावन तूं म्हजो राखणो तुजी हांव स्तुती करतां सदां काळ. मगळा जेसू ह्या घडये ही तुजीं भुरगीं तुजे मुखार आसात. ह्या तांच्या तरणाटपणार तुवें तांकां दिल्ल्या सर्व सक्ते खातीर सर्व आशिर्वादां खातीर सर्व रितीच्या कुमके खातीर जाणवाये खातीर भलायके खातीर तालेंता खातीर तुका आमी अर्गां दिता. मगळा जेसू ह्या घडये ही तुजीं भुरगीं तुजे मुखार आयलेलीं आसा तुजो आदार मागून आयलेलीं आसा. कीर्तनकाराची 300 उतरां आमी समजूंक शकता. जल्मातावन हांव तुजेर पातयेवन आयलां आवयच्या गर्भातावन तूं म्हजो राखणो जावन आसा. वय मगाळा जेजू भावार्थ तुवें आमकां दिलाय आनी ह्या भावार्थान जियोंक तुवें आमकां आदार दिला. ह्या घडये सुमया ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. तांच्या खातीर ह्या घडये विशेश करून आमी मागता ह्या संवसारांत तांचें जिवीत तुज्या बेसांवांनी भरलेलें जावं दी. ह्या संवसारांत तांचें जिवीत तुज्या आदारान भरलेलें जावं दी. ह्या संवसारांत तांचें जिवीत तुवें दाखयलेल्या वाटेन समकोवचें तसलें जावं दी. मोगळा जेजू हो संवसार नाना रितीच्या वटण्याक बली जावन आसा
हो संसार विविध रितीच्या खोट्या संगतीक आशेवन आपोवन आसा मोगळा जेजू जाल्यार ही तुजी भुरगीं तुज्या पांयांतळी आयलेलीं आसात मोगळा जेजू आशीर्वादीत कर तांची जिवीत पावट तांचो घट कर तांच्या निराशपणांत तूं तांचो आदार जा तांच्या सलवणेच्या वेळार तूं तांचो आदार जा तांणी पिडेन पडटना तांकां सांबाळणं बर तांच्या जिवितांत सलवणी येताना निराशा येताना म्हजें जिवीत आखेर जालें म्हणलें तांच्या मतींत चिंता पायलें सर ते सगळे चिंताप पयस वचोन दी सोम्या तूं सांगता आसाय तर कितें सुवणेपण तांकां भोगचें ना मोगळा जेजू ह्या सर्व तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर तांचें शिकाप बरें जावं दी तांचो फुडार बरो जावं दी तांचें जिवीत तुज्या शगुणांनी भरलेलें जावं दी सोम्या ह्या घडये हो विशेष आशिर्वाद पवित्रत्म्याची मजत सोम्या तांचेर आमी मागता हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस glorify you Jesus we adore you Anoint them, Lord Jesus. Be your mighty power, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus, abundantly. Be with them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Bless them, Lord Praise you, Jesus. Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah. 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 तुमच्या जाग्याक तुमी पाठीवेचे सर्व आमी उबी रावया ह्या घडये जेजू आमकां अभिषिक्त करूंक आशेता ह्या घडये सोमी आमकां पवित्र तेलान माकोवंक आशेता मोगळा जेजू ह्या घडये सोम्या ह्या पवित्र तेलान तुज्या परजेक आमी मागता मोगळा जेजू हें पवित्र तेल तांच्या कपालाचेर कुर्साच्या कुर्ता मुखांतर आमी सरयत आसतना तसो पवित्रत्म्याक तुज्या परजेक तूं धाड तुज्या विशेष सक्तेन तांकां तूं भर तांच्या कुडींत तुजें हसरपण दी तांच्या मतींत तुजें हसरपण दी तांच्या जिवितांत नव्यो परवसो नवें उमेद नवी दादोसकाय तांच्या जिवितांत ह्या घडये व्हडलो नियम दी सर्व रितीच्या अस्कतकायेतावन पिडेतावन तांकां सुटका फावो जावं दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया देवाचो आदार पवित्रत्म्याची मसत गिता मुखांत आमी मागता आसतना कुमगाराक आयिल्ले बरी तुमी मुखार येवचें सांगताच फाटी वचून पवित्रत्म्याचो आदार आमच्या जिवितांत आमी मागून घेवचो स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या म्हजे देवोन ये स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या म्हजे थंय रावोंक स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तोन देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविक आत्म्या म्हजे थंय रावोंक बापान पाटयल्या पवित्रत्म्या जेसून बासयल्या पवित्रत्म्या दंदूतांक दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तोन देवोन ये स्वादिकत्म्या
कन्या म्हजे थंय रावों गे विस्मित बुद्धीनार पवित्रज्ञा जीविताची जर पवित्रज्ञा भलायके दातारा पवित्रज्ञा सदां काळची येवच्या पवित्रज्ञा स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा बेगीन देवोन ये स्वादिकज्ञा देविकज्ञा म्हजे थंय रावों गे अंकाराची मोडा म्हजेर मांडल्यान कश्टांच्या आवरांत हांव उपयेवन तकला बरवशा किरणा तूं उजवाड फांकय सगी बंद्राक्षा बीत व्हरून पावय स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा बेगीन देवोन ये स्वादिकज्ञा देविकज्ञा म्हजे थंय रावों गे स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा बेगीन देवोन ये स्वादिकज्ञा देविकज्ञा म्हजे थंय रावों गे हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 सर्वांमी दिबी गल्या आराधनाच्या निमाण वांट्यार आमी आसा ह्या घडये मोगाचे इश्टानो जेजू ह्या घडी आमकां आयकून आसा आमकां ताणें बक्षिला आमकां ताणें पवित्र केलां ताच्या विशेष सक्तेन ताणें आमकां मागलां त्या घडये हात आमी जोडया दोळे आमचे धांपया कितें गरजो आमी घेवन ह्या पुणतळाक आयल्या कली ते समा घेवन आमी ह्या पूण शेताक आयल्या ह्या घडये सर्व आमच्या तेसावांचो आमच्या राटवळीचो आमच्या समस्यांचो आमी हे घडी बरो उगडास काडन सोम्याचो आदार ह्या घडये ह्या दिशेन आमी मागोन घेवया आमच्या कुटुंबा जिविताचेर सोम्याचो आदार आमी मागया सोम्या आमचे संगता राव आमच्या कुटुंबांत तूं राव कुटुंबा संबंदांत तूं राव सोम्या आमची कुटुंबा बावाडती कर क्रिस्ती केंद्रीत कर आमच्या भुरग्यांक सर्व तिच्या आशिर्वादान जाणवायेन बर तांचें शैक्षणीक जिवीत बरें जावं दी आमचें कुटुंबा जिवीत बरें जावं दी मनस्ताप पयस जावं दी आनी सर्व तुज्या कृपेची बेसांवां आमच्या कुटुंबाचेर ह्या घडये दराळ रितीन वत म्हणून सोम्या आमी तुजे लागीं मागता येद्या सक्रामेंत साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या सल्वल्वेच्या अस्कत्वेश्व्या बावार्ताचे बळ देव्या
जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्या हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समासमी नावार्ता येसू मिया जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरां आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद देव आमकां. बेगीन कुसाचे कुरवेन नारंग आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन.